नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमचे येवकार. सध्या गोंयाक एक विशय गाजता तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी पार्टी, गोवन्स पार्टी हातूंतलो भितरलो तांचे वाद. आनीक अशें आहा की ह्या पक्षाचे दोन मेन लिडर मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांचे मदीं प्रत्येक दिसा आमचे म्हणटा ते ट्वीट युद्ध तयार जाल्लें आसा काय दिसता. अशे तरेची परिस्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून सगळे कार्यकर्ते आसात तांचे मदीं एक संभ्रम निर्माण जाला आनी ह्याच सद्या वादाक आनी एक नाव ऍड जाला. ते म्हणजे मनोज परबान एक ट्वीट करून विरेश बोरकाराक बरोबर आदित्य देसाय आनी गँग म्हणून एक असो हे केला. सो ह्या सगळ्या हाजेर आमी चर्चा करपाक नेमके कितें जाल्या हे कळून घेवपा खातीर खुद्द आदित्य देसाय हांकाच आपयल्या. आदित्य येवकार तुका. आदित्याची वळख करून दिवपाची जाल्यार आदित्य म्हणटा जेन्ना आरजी फॉर्म जाल्ली ताचे भितर मेन कोर कमिटीचे जे थोडे आशिल्ले तातूंतले भितर आदित्य म्हाका एक सांग, हे आतांचे जर सगळे जर हे पळयले आता जो वाद पळयलो तो वाद कित्याक लागून जालो, कितें जालो ते मागीर येवया. पूण एक म्हाका सांग, तुमी जेन्ना आरजी फॉर्म केल्ली ती कशी केल्ली, कित्याक लागून केल्ली आनी आतांची आरजी तुका कितें दिसता काय? पयलीं म्हणजे कशी फॉर्म केल्ली, कोण कोण आशिल्ले? तूं आशिल्लो आनी कोण कोण आशिल्ले? हांव आसलो, मनोज वॉज देयर, विरेश बोरकार, श्रीकृष्णा परब जो तें केलो, गौरेश गांवकर जो तुमचे बरोबर आसा सद्या तो, एंड देर वर 2-3 मोर पीपल. प्रशांत वॉज देयर जो तेकाय टार्गेट केलो पळय ह्या दिसांनी, सो ही वॉज ऑल्सो देयर, एंड सो मेनी पीपल्स. ओके, असले. सो बेसिक स्टार्ट केल्लें पळय. तुमी जर सारकें पळयलें हांगा देर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन गोवा, पूण गोंयकाराचे जे कोर मुद्द्याचे विशय आसा ते कोण हात घालनासलो. दॅट वॉज एक्चुअली द मेन हे. गोंयकाराचे इशू कोण घेतलो तेका लागून स्टार्ट केल्ले. ओके, हा, कळ्ळें तुमकां? पूण कसले युद्ध तेन्ना कितें परिस्थिती कितें आशिल्ली? तुमी जेन्ना ही पार्टी तुमकां फॉर्म करची अशी दिसली तेन्ना एक्चुअल परिस्थिती पार्टी म्हणटा ती नासलीच पयलीं. एक इट वॉज अ एनजीओ. एनजीओ जो गोंयकाराच्या हिताक हात घालतलो. दॅट इज हाव इट वॉज स्टार्टेड. तेन्ना तुमकां तुमचे बरोबर विराट फर्नांडीसय आशिल्लो, कॅप्टन विराट फर्नांडीस? ना तो हितू आसलेलो न्ही. हांव मागीर कितें केलां, हांव मागीर अरावंड 19 मिड 19 जॉइन जालो हांव आरजी. ओके, त्यांनी 17-18 म्हणल्यार त्यांनी पहिले काम केला स्टार्टिंग. सो आय जॉइन समवेअर अराउंड 19. कळ्ळें? सो कॅप्टन विरियाटो बी आसलेलो पळय तो 19 तेन्ना टिकेट सोदतालो. ओके, 19 मेळना ताका तेन्ना. सो ही वॉज विथ गोंयचो आवाज. ते मागीर गोंयचो आवाज सोडून मागीर ताणें काँग्रेसान. दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. ओके, पण सो तूं म्हणटा की ही पार्टी किंवा तो ही संघटना जी जाल्ली ती गोंयकाराचे कोर इश्यूज, गोंयकाराक जे सामके आपल्याक सतायतात, म्हणजे आमचे म्हणटा गोंयचे अस्तित्वच ताका लागून काबार जावपाक शकता असले प्रश्न सभे मजर हाडून ताजेर तोडगो काडप किंवा ताका एक वाट करून दिवप, हाजे खातीर ही संघटना आसली. ताच्या फाटल्यान आमचे पार्टी जाली. एक म्हाका सांग, तुवें फर्स्ट इलेक्शन जेन्ना हे केल्लें तेन्ना तुवें इलेक्शन पार्टी खातीर लडिल्लो. एक हे की आनी इतलो हे जावन तुमकां 10% वोट मेळिल्लो आनी तुमचो एक आमदार पयल्याच हातूंत एक आमदार जिखून आयलो. सो तेन्ना जो एक टेम्पो आशिल्लो आरजी तो मागीर तितलो न उरपा कारण कितें कारण काय म्हणून? After that election, there was a change in management and leadership. त्यांनी कितें सांगलें की कोर टीम म्हणटा ती नाम पावले. ओके, आता पार्टी जाला. पयलीं टीमीचे कांय आयकोपा ना आमी. आता जे नवीन पदाधिकारी आसा ते काम करतले. पयलीं म्हाका दिसता पयलीं कोण विरेश अध्यक्ष आशिल्लो. हय, विरेश अध्यक्ष आसलो पयलीं. आनी मागीर आफ्टर सम टायम तो मागीर अध्यक्ष बी त्यांनी चेंज केलो. सो तेन्ना हो डिसिजन घेतलो की पयलींच्यान आयकोप. That was going on. After once Viresh got elected, then slowly things started changing. So within 1 year बरेचशे चेंज झाले. Not even 1 year. इलेक्शन फेब्रुवारी जाल्ले न्ही, अराउंड 9-10 महिन्या भितर सगळे चेंज झाले. आनी एक तुजो काल हांव एक इंटरव्यू एका चॅनलाक इंटरव्यू दिलो तो आयकतालो हांव. तातूंत भितर म्हणलें तुवें की आमचे आरजी सारको पक्ष जो आसा रिजनल हातूंत ताणें पंचायती हातूंत लक्ष घालपाक जाय. विधानसभा इलेक्शन जातकीर रोखडीच पंचायती इलेक्शन आशिल्लें. त्या पंचायती इलेक्शनाक आरजीन तातूंत भितर भाग घेवंक ना. घेतलो पण ऑफिशियली एकदम येना. एकदम सामको कितें म्हणटा न्ही,
हय. सामको सिंहाचो वाटो म्हणटा पळय सामको हय. लायक सामको उडी मारून फोर फ्रंटाचेर येवन फ्रंटार येवन उडी मारून वचूंक घेतलो ना. हय. तुमकां घालता घाला तुमी तुमगेले हा, हा. तेतून भितर आनी बारीक झगडी की हाका कित्याक घातला आनी ताका कित्याक घातलो करून कळ्ळें न्ही. हय. सो ठीक आहे ओके लायक पूण विरेशान आपल्या निवडून हाडले न्ही त्यारा. हय. हा. त्याने आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक निवडून हाडले 2-3 पंचायती हाडल्यो थोडे एक आहले पंच हेने 2 पंच तेगे 2-3 अशें करून आयले तेंगेले. पयर हातूकय हाडले आमचे झडपी तर तेंगे ते प्रत्येकान कितें बारीक बारीक ब्लॉक लेवलाचे आपले आपले केले. ओके पूण जे सामको फोर्सान घातलेलो पळय तो फोर्सान गेलो ना कोण. हांव तुका तेच म्हणटा आरजी म्हणटा तो एक तेंपाचेर असो एक फोर्स आशिल्लो की दिसतालो की हो आतां म्हणजे सगळे हातूंक एक नवो एक पॅटर्न आयला. हो पॅटर्न आसा तो पर्याय जावपाक शकता अशे तरेची पयल्या इलेक्शनाक म्हणल्यार जेन्ना तुमी 2022 जेन्ना लढयले तेन्ना तुमची इमेज आशिल्ली ती मागीर अकस्मात परत डायल्यूट जायत वचपाक कारण कितें काय ते सांगलो मॅनेजमेंट चेंज आनी काय ना. मॅनेजमेंट चेंज म्हळ्यार कितें मॅनेजमेंट लिडरशीप आनी हे सगळें चेंज केलें न्ही. ती पयली टीम आसलेली ती जेन्ना जी संघटना आसलेली संघटनेचे लोक पार्टी मॅनेज करना आसले. दॅट इज द इशू. ना कोण माहीत फाटल्यान आनी दुसरे भायले आयले भायले आयले दुसरे लोक आयले न्ही. दुसरे कोण कोण आसले पळय फर्स्ट फॉर एक्झाम्पल दॅट प्रेसिडेंट जाले हे जाले कमिटीज विदेश आशिल्लो वर्किंग मॉडेल जो आसलो पयलीं विदेश आशिल्लो मागीर मनोज जालो अध्यक्ष. मागीर कितें चेंजीस कितें जाले म्हणटा मॉडेल हे वर्किंग ती जी टीम मॅनेज करताली पळय संघटना ती टीम पार्टी मॅनेज करना आसली सिंपल. पूण कित्याक लागून हे अशें हे कारण कितें काय म्हणून तुमी एक तुमचो दॅट रिजन इज अननोन. एक सडन खंय तरी डिक्लेरेशन आयलें की नाव इट इज पीपल्स मुवमेंट वी विल डू दिस वी विल डू दॅट वी विल डू दॅट वॉट एव्हर दे वॉन्ट टू डू दे डीड अँड दे स्क्रूड अप. ओके ना बट दे डीड म्हणते एक्चुअली दे डीड ऑर दे डीड द मेस. आउटपुट पहिला मॅसो दिसतो न्ही. रिझल्ट बरो आयलो जाल्यार यू कॅन से इट इज गुड. ओके नाव यू सी द रिझल्ट्स वॉट हॅज हॅपन्ड. चल ना इट्स अ मेस. तुका तुजेर आतां मनोजान आरोप केला त्या आरोपाचेर मागीर येवया. पयलीं एक म्हणटा ते तूं 22 थंय लढयली नाही म्हणल्यार तुवें सबस्टान्शियल वोट पयलोच फर्स्ट टायम देवून बसून यू गॉट 2500 प्लस वोट्स तुका यू गॉट फ्रॉम कुडचडे. एक म्हणजे की इतले आसूनय इतलो तूं तांचो वन ऑफ द कोर कमिटी आसा अकस्मात तुका पक्षांतल्यान काडून उडोवपाचें कारण कितें जालें? दॅट इज अप टू देम. आय डोंट नो तेणी कितल्या लोकांक काडून उडयला. म्हाज्यानी काम चड करपी भुरगे आसा तांकांय काडून उडयला. कोणाक? श्रीकृष्णा परब नासलो अख्खे पार्टी कॉन्स्टिट्युशन हे ते सगळे तांणी बरयल्लें. ही एंड विरेश एक्चुअली हॅव वर्क हार्ड इन डुईंग ऑल दिस थिंग्स. ओके यू अंडरस्टूड. मागे आसल्यार फक्त हांव डिजिटल मिडिया आनी हें हँडल करतो. ना पूण कित्याक श्रीकृष्ण परबा सारको जर हाका काडलो म्हणटा तूं कारण कितें काय म्हणून कितें आय हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन माय प्रिवियस व्हिडिओ. सो वॉट हॅज हॅपन्ड इज हांवें तुमकां सांगलें तेंगे कितें तरी ब्लॉका थंय कितें तरी झगडी जाली 2-3 भुरग्यांची व्हिडिओ बी काडले तेणी ताका लागून आपयल्लें. थंय तांणी डिसिजन घेतलें सीईसी भितर की तुमगेलो पोझिशन्स काडून घेवचे आनी हांवें सांगलें की मेंबरशिपाचेर दवरचे आनी लेट देम कंटिन्यू द वर्क. 4 दिसांनी परत आनी एक सीईसी मिटींग आपयता शॉर्ट नोटिसाचेर. फाल्यां सांजची सीईसी आसा या सांजची सीईसी आसा या तुमी. अँड अरे इतली शॉर्ट नोटिसाचेर कोण आयले ते आयले आनी डायरेक्ट ते काडून उडोवपा डिसिजन घेतलें. यू आर कंडक्टिंग वन मीटिंग रिजल्ट इज नॉट एज पर यू आर कंडक्टिंग अनदर मीटिंग ऑन अ शॉर्ट नोटीस विदिन हे म्हणटा तशें गॅपा भितर आनी काडून उडयता. हे कोण एक करतालो कोण मनोज प्रेसिडेंट आसले न्ही तेच कॉल आउट करताले सीईसी भितर. मनोज सांगून बाकीचे करताले काय बाकीच्या जे मनोज आयकतालो? सीसी while it is communicating that decision is given as CEC decision. पण CEC कॉल आउट हांवें तुमकां सांगलें कितें आज मिटींग आपयली कळ्ळें सगळे जाण आयले तेणी अशें डिसिजन दिलें बरें ना मागीर नेक्स्ट हेका आपयलें मागीर नेक्स्ट हेका वोटींग कितें जालें भुरगे कमी आयले शॉर्ट नोटिसाचेर आपयले म्हणटकीर आपल्या लोकांक सांगलें जे 2-4 आसलेले तांकां आनी डिसिजन अगेन्स्ट घेतलें. सो दीस कायंड ऑफ थिंग्स वर हॅपनिंग. ओके एक म्हाका सांग तुवें काल हांव आनीक तुवें जे चॅनलाक इंटरव्यू दिला तो आयकतालो तातूंत भितर म्हणल्यार की जेन्ना डिक्टेटरशीप आयली तेन्ना पार्टी जो हो आशिल्लो कॉलेप्स जावपाक लागलो. हो डिक्टेटरशीप कोण करतालो कित्याक लागून करतालो?
कित्याक लागून करतालो त्याचे आन्सर ना माझे. हय पण कोण करतालो हा कोण करतालो कोण करता म्हणजे हेंगे जे 3 लोक जे बसले कडेन आसा पळय, कोण प्रेसिडेंट, ट्रेजरर मनोज. जालो, मागीर ट्रेजरर जालो, कोण अजय ट्रेजरर अजय आय थिंक, अँड दिस विश्वेश इज देयर, वन वॉज सेक्रेटरी. ओके हा सगळे डिसिजन हेच घेताले न्ही, खंयची मिटींग कॉल आउट करपाक, केन्ना हें करपाक जाय, केन्ना तें करपाक जाय, दीस पीपल आर ओनली कॉलिंग. आणि विरेशाक कितें सायडलायन करतले विरेशा कडेन पोस्ट खंय आसा? विरेश आमदार आहा न्हू? आमदार आसा, पोस्ट खंय आसा पार्टी भितर? हा प्रमोद सावंता कडेन पोस्ट आसा बीजेपीक? प्रमोद सावंताक तांचे कोर कमिटीक आसतो. कोर कमिटी आसा, हय तेच सांगता न्ही, कोर कमिटी भितर आसा, हा पूण पोस्ट आसा. दिस इज सपोज टुमॉरो दामू नाईक डिसाइड हांव प्रमोद सावंता टिकेट दिवपा ना म्हणून, वॉट यू गोइंग टू डू? ओके यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? सो इतलो तेच म्हणटा तुका इतलो महत्व तुमचो एकमेव आमदार जिखून येता आणि ताका तुमचे हातूंत भितर those questions you are asking me, I don't have answers for No, them no. because I am not into all these things. Ah, Na, ah, I cannot talk on someone else's behalf. ना हांव ते म्हणना हांव तुका तुजे पयला तो हांगा कसो पार्टीचे हे खबर आशिल्लो पण तरी तळे आसता हय थर्ड पर्सन ह्या मुद्द्यान आपयलो तुका हांवें सो तुजें ऑब्जर्वेशन कितें काय म्हणून ओके ऑब्झर्वेशन जर विचारता न्ही, हांवें तुमकां सरळ सांगलें की हे जे 3 पोझिशन्स आसलेले, जे की पोझिशन्स म्हणटा तुमी पार्टी भितर, त्याच अशें डिसिजन घेताले आनी आनी कितें करता तुमी? म्हजो प्रश्न हे जे 3 जाण जे कोण घेतात म्हणटा तूं म्हणटा ते डिक्टेटरशीप चलता आशिल्लें सो हे कित्याक काय म्हणून मेन म्हणटा रेव्होल्युशनरी सगळी गोंयकाराक घेवन करपाचो एक मुद्दो मोटिव्ह बिहाइंड दॅट इज आय एम नॉट अवेअर. Why it is being done? It is being done, that is accepted. Why it is being done, I don't have an answer. Okay. That answer you have to get from them. Okay. Why they have done this? Why they called a meeting on a short notice? Okay. Why they decided to shut down the party and all those things? So that you have to ask them. Okay. No, shutdown पार्टीचे येवया ते ताजेरय येवया. म्हाका एक सांग सद्याक आता जो विरेश आणि मनोज हे दोन्ही तुमचे म्हणजे आरजीचे सामके टॉप लिडर जाणी पार्टी सामके फ्रॉम द स्क्रॅच टू इतले हाजे वयर पावयली. ह्या 2 लिडरा भितर अशें टसल जावपाचें कारण कितें काय? तेच सांगलें पार्टी शटडाऊन करता म्हणून. हय दॅट इज द बेसिक. जालें कितें तुवें स्पेशली एक म्हणटात ते तूं ह्या पार्टी कडेन आफ्टर आय थिंक 2023 साकून ना दिसता म्हाका खुशी नाशिल्लो. पूण तूं अकस्मात जेन्ना 39A चे जे जालें आंदोलन तेन्ना तूं त्या हातूंत भितर यू पार्टिसिपेटेड. Yeah, because it was on national level issue. State level issue. आणि हे सगळे आंदोलन जातकीर हे सगळे हे आला. सो ते आंदोलनाच्या हाका संबंध कितें आसा काय म्हणटा तुका? सो सी आंदोलन जातकीर जाला. सो आंदोलन इज कनेक्टेड ऑर व्हॉट दॅट वी आर सस्पेक्टिंग नाव की 39A जो असा इश्यू होता. सो 39A इज अ व्हेरी क्रिटिकल इश्यू इन गोवा. ओके आफ्टर दॅट आंदोलन अशें कितें जालें तेजे अजून कांय क्लॅरिटी ना. इज इट कनेक्टेड और व्हॉट, बट व्हॉट वी आर सीइंग इज आंदोलनानंतर जालें हें सगळें. कळ्ळें न्ही? ओके. सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल केसेस. म्हजो एक सामको हो म्हजोच प्रश्न न्ही, सगळ्या गोंयच्या लोकांचो प्रश्न की असो एक आरजेपीचेर एक ठपको आसा की आरजेपी म्हणटात ते आमच्या बीजेपीची बी टीम. एक तातूंत तूं डायरेक्टली तूं जेन्ना आशिल्लें तुजें इलेक्शन थंय बीजेपीचो निलेश काब्राल लास्ट टायम जिखून आयलो तो अवघे 650 सुमार मतान जिखून आयलो. तूं जर नाशिल्लो जाल्यार काँग्रेस ते इझी जिखून येता आशिल्ली. हें कोणी सांगलें तुमकां? ओवरऑल पयलींचे आसा न्ही, पयलींचो रिकॉर्ड काडून पळया ज्या बुथार म्हाका वोट पडल्या तेणी लास्ट 3 इलेक्शनां कोणा वोट मारल्या ते. देन यू विल गेट द क्लॅरिटी. ओके. ताणी कितें बीजेपीक मारल्या? बीजेपी मारल्या. लास्ट झेडपी इलेक्शनां कोणा मारल्या तेणी? ओके. झेडपी फुल साफ काँग्रेस थंय. हय. बुथान डायरेक्ट अख्खो बुथाचो बूथ बीजेपी मारलो तेणी वोट. ना हाव दिस कंक्लुजन केम अप? Conclusion came up. Okay, if you look at the Lok Sabha elections, BJP is leading at 1,500 votes. In Kochare. RJ got only 500 votes. That means if there was no RJ, BJP would have got 2,000 votes lead.
ओके बरें झेडपीकय तेंच लोकसभेकय तेंच आणि Okay. यू आर एक्सपेक्टिंग दॅट ओके फक्त विधानसभेक no, this is this is something different. Okay, what you are saying is that calculations which are given I don't believe because 2-3 इलेक्शना पयलीं सुद्दां त्यांनी बीजेपीक वोट मारले थंय. ना, पूण एक नरेटिव्ह सेट जाल्लो आसा हम्म, की आरजेपी हम्म. म्हणटा ती बीजेपीची बी टीम. सो तुका कितें दिसता काय म्हण तूं मान्य करता हे हांव मान्य- आफ्टर आतां काय तूं आरजेपीक ना न्ही So, तांचे जे हे चलता ते पळयलेल्यार No, no, no. How can you say that? ना आय वॉन्ट टू से दॅट कितें ते काय तो बी टीम म्हणा असो पळय खंयची न्यू पॉलिटिकल पार्टी गोंयांत येयली न्ही तो एक ग्रुप बसला तो बी टीम म्हणून चलयता. ओके 2017 भितर तेणे आपाचे चलयलो 2022 हेजेर चलयता आरजीचे चलयता. ओके फुडली इलेक्शन आनी खंयची पार्टी येत जाल्यार तेजेर चलयतले. ओके सो आज एक्झाम्पल आय गिव यू टीव्हीके जी आसा पार्टी आता ती हांगा आयलो पळय खंयचे तामिळनाडू तामिळनाडू ताका बी टीम म्हणून अख्खो प्रचार केलो आणि लास्ट त्याच लोकांनी वचून ताका सपोर्ट दिला. Okay. बी टीम जाल्यार कित्याक सपोर्ट करता तुमची आयडियोलॉजी म्हणटा न्ही तुमी व्हडली सारकी. यू अंडरस्टूड ना. सारकें So those people who are running the narrative, they should have some data, na. So every त्यांचे आयडियोलॉजी त्यांका कॉम्पिटिशन दिवपी खंयची पार्टी आयली जाल्यार बी टीम म्हणून टॅग करतात. ओके अंडरस्टूड. दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग. दिस इज द रियालिटी. म्हजो प्रश्न विचारपा फाटल्यान आनी एकय ताचे फाटल्यान एक कारण आसा आनी तें काल तुवें सांगलां. तुवें काल हे सांगलें की एक इंटरव्यूआक सांगला की पार्टीचे जे कोर इश्यूज आशिल्ले कोर जो हो आशिल्लो ते सोडून बाकी कडेन भरकटपाक लागली पार्टी. तुवें सांगला की लोकसभा इलेक्शनाक पार्टेक कित्याक म्हूण हे जावपाक आशिल्लें लडोवपाक जाय आशिल्लें हो तुजो विशय आहा. सो ते ताका लागूनच म्हणटा हांव की आमी लडया काँग्रेसीची वोट काडया आनी बीजेपीक फायदो करून दिवया. दॅट वॉज दॅट हे काय म्हणून That I don't know because why they have taken a decision that I am not aware. Okay. Yeah. पण आम्ही जे I spoke on the strengths. What are your strengths and what are the weaknesses? I Yeah. just spoke about the strategy. ओके की जेन्ना तू पंचायती काम करता तेन्ना तुझा आउटकम इज झेडपी रिझल्ट. तुझ्याकडे म्युन्सिपालिटी स्ट्रेंथच ना कळ्ळें अँड यू आर थिंकिंग ऑफ अ नॅशनल इलेक्शन. कळ्ळें तुमकां. ओके दिस इज अ स्ट्रॅटेजी इश्यू. ओके तिसरे आता तुका हांव परत फुडलो ताकाच जॉईन करून फुडलो हे करता. आमचो विरेशान 39 एक ओपोज करपा खातीर उपोशण केलें ताका इतलो हे मेळ्ळो न्ही म्हाजे कडेन सरकाराक ताज्यो मान्यता फुल्ली मागण्यो मान्य केल्यो ना जायत आसत पूण तशें तागेल्यो थोड्यो तरी प्रमाणात मागण्यो मान्य जाल्यो. ताजे फाटल्यान फकत थंयच न्ही ताजे फाटल्यान बाकी कडेनय आंदोलन जावपाक लागलें. त्या आंदोलनाच्या फाटल्यान हे घेवन उर्बा घेवन फाटले आमचे तुये कुडचड्याचे जाले आमचे सावड्डे जाले. सो 39A हो मुद्दो आनी ताका विरेशान केल्लो आमचो ओपोज आनी ताज्या फाटल्यान ही पार्टी बंद करया आनी कितें करया हे जे येता म्हजो रोग कित्याचे आसता तो कळ्ळो आसतलो. सो हेही तुका अशें दिसना काय म्हण त्याच एक नरेटिव्ह जायचो एक भाग असो दिसना तुका. सो नरेटिव्हाचो भाग खंयचो हेजो भाग म्हण तूं नरेटिव्ह चलयलो ना डिसिजन भितरल्यान तशें म्हण तुका हांव पूण इट लुक्स लायक हे सगळे एक सारखे दिसता काय म्हणटा कोणाक तरी सपोर्ट करपाक लागून आरजी थंय आसा. दॅट सी येस्टरडे आय ऑलरेडी टोल्ड इन द इंटरव्यू की वॉट आय एम सस्पेक्टिंग इज तेणे म्हाका विचारलें तो कोणाचेर डावट आसा काय म्हणून. I am saying yes, there should be some kind of backing. It can be a politician, it can be a builder, it can be any other businessman, it can be anyone. Okay. 39A जो आसा तेजे वयल्यान ह्या लोकांक इम्पॅक्ट जाता. ओके Okay. These are the people whose business is getting impacted. So there is a possibility that these people may be behind this. की तांकां नाका तो 39A protest किंवा हे ते कंटिन्यू केल्ले. ओके सो तूं अशें म्हणटा की तुजे म्हणजे पयलींचे पार्टीचे जे लिडर्स आहात ते अशे बिल्डर्सांक आनी हांकां सपोर्ट करपाक लागले अशें तुका म्हणपाचें आसा. ना म्हाका तशें अशें तुका संशय आहा काय म्हणटा. It is not necessary support. It can be anyone, na. If I point a gun at you, I cannot say you are supporting me. Okay. कळ्ळें. I said point a gun at you, sign this document. Okay. You are not supporting me.
but I am making you sign the document. इनडायरेक्टली दुसऱ्याक सपोर्ट करून तो ताका सपोर्ट करता. So, no, see, if I point a gun at you and I tell you sign this document, Aye. you are not supporting me. सारखें. Okay, but I am making you sign this document. Yeah. So I am talking that possibility. It can be anything. Somebody is pointing gun on the revolutionary parties. Yeah, and they are. That is what so those kind of things I am suspecting. Okay, I am not saying authoritatively ki yath zala म्हणून, but there is a possibility that there is some kind of this is going on. Okay. So because all these things are 39. This is a mere suspicion. Yeah, this is a suspicion. Or you have something. No, substantial element as there is nothing. Okay. Just because that reporter had questioned me, की reporter ने विचारले मला की तू कोई suspicion असं का म्हणून. I said these are the possibilities. Okay. Okay. ना आणि कोण येऊच ना जनरल मनीस कोण येऊच ना एक कोण बियर फॅक्टरी चालत येऊच ना कोणाकडे आणि आयटी कंपनी आता येऊच ना ओनली दिस 2-3 पॉसिबिलिटीज हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम 39A. ओके ओके अनेक बँक चलत तो काय येऊच ना तुझ्या 39A. सो अनेक तुझ्या हातून भितर तुवें सांगितले की आपल्याक कोण तरी वॉजर बोवा जातकीर कोण तरी आपल्याक फोन करून तुमच्याच पयलींच्या हातूंतल्यान सांगले की पार्टी डिझॉल्व करपाचें आसा म्हणून. सो हे कितें म्हणजे कोणा कडल्यान कळ्ळें तुका कितें कशें खंयच्या हातूंतल्यान हे आयलो काय म्हणून खंयचे परिस्थितींतल्यान तुका हो कॉल आयलो? म्हाका ताणें फोन केलो हय की आपल्याक कळ्ळें पावलो की पार्टी बंद करता म्हणून. हे कितें हो सगळो आतां बॉस जातकीर हांव सुशेगाद मागे काम करत आसलो 39A प्रोटेस्ट जालो तें सगळें जालें मागीर ते 2 महिने गॅप आसलेलें वी वेंट बॅक टू आवर वर्क वी वर डुईंग. त्याने म्हाका मदीं फोन केला नेकल्यान फोन केलो म्हणल्यार इज क्वायट गुड फ्रेंड ऑफ मायन. ही सेड अरे पार्टी बंद करता मरे आमी इतले पयलीं काम केलें हें केलें तें केलें. मागीर तें हेका फोन कर तेका फोन कर तेका फोन करून सगळो डेटा एकठांय जालो. देन वी केम टू नो दॅट वॉट इज हॅपनिंग. सो फ्रॉम युअर सोर्सेस यू ट्राय टू कन्फर्म इट फ्रॉम या फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस आणि कोणा कडेन विरेशाक फोन केल्लो? विरेशाक बी फोन केल्लो? विरेश केम इन पिक्चर मच लेटर. ओके त्याच पयलीं हांवें बाकी कोण कोण असलेले पळय सोडून गेल्ले काडून उडयले कोणा हें असलेले तें असलेले कोण अजून आसा मेंबर तांकां सगळ्या फोन करून सांगलो की चल्लो का म्हणून. सो तातूंतल्यान तुका कळ्ळें कितें की विरेशान हाका ह्या हाका ओपोज ना ना म्हाका मागीर कळ्ळें की दोगांच्या मदीं ते झगडी बिगडी पेटल्या म्हणून तेंगेले कळ्ळें न्ही. आनी झगडी पेटपाचें रिजन हें की विरेसी आफ्टर द 39A प्रोटेस्ट विरेशाचेर म्हाका दिसता इफेक्ट जालो हेल्थाचेर. ओके बिकॉज ही वॉज हंग्री फॉर ऑन हंगर स्ट्राइक. he has not told me why he was out, but what I am suspecting he went for a treatment. Okay. Abroad न्ही outside गोवा असलो चड. Okay. ओके तो हॉस्पिटलांत पयलीं कोण तरी सांगा म्हाका एडमिट आसलेलो म्हणून थोडे दीस आफ्टर द स्ट्राइक. ओके ओके दॅट इन्फॉर्मेशन इज नॉट देर विथ कन्फर्म करपाक कांयच. इज जस्ट हर्ड इन्फॉर्मेशन. ओके मागीर कितें जालें खंय की तो जेन्ना नासलो तेन्ना खंय हेणी सीईसी मिटींग आपयली. इन दॅट मिटींग दे डिसायडेड टू शट डावन द पार्टी. After that, what happened is Viresh आयलो and he made this what you call it. He made a email or something and तेतून सांगलें ताणें की आपल्या मिनिट्स ऑफ मिटींग दिया म्हणून which they refused to give. And मागीर ते सोशल मिडियाचे झगडी बिगडी पळयता ते मागीर जालें. ओके सो एक म्हणजे तू सोशल मिडियाचे झगडी म्हणजे ताका लागून म्हणटा तू म्हणटा आपूण काय आफ्टर 2020 साकून प्रोटेस्ट बरोबर आपण ह्या पक्षा कडेन खंयच संबंदूच ना असो जाल्यार एखादी तू पर्सनल लेवलाचेर कोणाक फोन केला तुका ह्या हातूंत भितर ओडपाचें कारण कितें काय म्हणून? विरेशाक ओडलो बरें आहा आनी कोणाक ते प्रशांतान ओडलो आनी ते बरें आहा मागीर हाणें ते कोणाचेर मनोजाचेर कॉमेंट केलें तें सगळें बरें आहा. आदित्य देसाय म्हणटा अकस्मात ह्या कॉन्ट्रोवर्सीक ओडपाचें कारण कितें काय म्हणून? त्याने पळय न्ही पोस्ट बेस्ट घालून हें केलें तेजेर कोण तरी पोस्टर घातला ताका दिसलें हांवें केलें म्हणून. कितें पोस्ट घातला? एक कितें तरी कंपॅरिझन कितें तरी घातलेलें तेणें सांबाळपाक जायना तो पक्ष कितें सांबाळटलो कितें कितें घातलें न्ही. सम 2-3 पोस्ट वर देर सम पेजीस घालपाचे तशें गोंयांत कितले पेजीस आसा जे तेजे मिम्स आनी हें तें घालता. म्हाका टार्गेट करपाक गरज ना. थोडे हँडल्स ना तेंगेले कोण कोणाले कोण बीजेपीचे हँडल घालता कोण हेजे हँडल घालता आनी खंयचे थोडी पेजीस ना ज्यो तेंचेर कितें कितें घालता कळ्ळें न्ही. सो वन ऑफ द पेज हॅज पुट समथिंग ऑन हेम आनी त्या पेजीचे ताणें स्क्रीनशॉट काडून घातले आनी सांगता की हांवें केलें म्हणून ती. दॅट पेज इज नॉट हँडल बाय मी आनी ते graphics are also not created by me. But I am being targeted and this bar म्हाका मीडिया फोन आनी हेजी फोन आनी तेजी फोन सगळ्या लोकांक कित्याक लागू तो अकस्मात तुजें नांव शकता? Why I don't know ना तें हांव कितें करून सांगू why he is doing that. तूं विरेशाचो ग्रुपांतलो असो तुजेर हे आहा टप्पो आसा तुजेर आनी कसो की तूं कितें तरी सगळे ते कोण
सोडून गेल्यार किंवा काढून उडयल्यार तांकां घेवन एक मिटींग तुवें आपयली अशे तरेचे एक हे आहा. मिटींग हांवें आपयली ना, त्या दीस म्हागे एक्झाम आसली, कळ्ळें न्ही, म्हागे एक्झाम आसली, हांव मिटींग आपोवपाक वयता. अशी मिटींग जाल्या अशी मिटींग जाल्या पण मिटींग जाला, पण ऐकाय म्हागे हॉल तिकेट जायला दाखयत तुका. म्हाका त्या दीस एक्झाम आसली, हा. म्हाका म्हणपाले कितें की अशी एक तरी मिटींग आसा म्हणपाले, तो येवं म्हणपालो. सो हांव थंय मिटींगेक वचत जाल्यार हेंगे हो अजेंडा चल्ला, पार्टी बंद करता, तें करता, कळ्ळें तुमकां. आय टोल्ड देम की बाबा तुम्ही पार्टी बंद करता, यू टेक हिम टू द कोर्ट. वाय आर यू फायटिंग हियर? तुमकां दिसता इतली इलिगॅलिटीज जाल्या हितून भितर, इतली फ्रॉड जाल्या, सगळें जाल्या, यू टेक हिम टू द कोर्ट म्हणून सांगलें. ते जाल्या म्हणटा, फ्रॉड जाले म्हणटात. तेच म्हणटा न्ही सगळे पार्टी फ्रॉड ऑफ वॉट टायप म्हणटा, मॉनिटरी फ्रॉड काय आणि कितें? ना दिस काइंड ऑफ दिस you know that every organization process जो असता, it is governed by the government norms, right? So these people have not followed that norms. तुम्ही वरा म्हणले कोर्टात तुमकां ताका त्याच्या वेळेला कळटा म्हणले तुमकां कितें आसतें. ओके. आनी हे बोवाळ मारता की हांवें मिटींग आपयलें म्हणून. ओके. So frankly सांग तुमकां, I mean such type of narratives and stories are created. हांव ताका सांगता, जो मनीस सांगता न्ही आतां, ताणी इतली फटींगपण सांगलें, हांव ताका एक्झामीची हॉल तिकेट हाडून दाखयत मागेली. पण अशें जावपाक एक तर इतले हे जावपाक एक तर हे आसतलें की आयदर पार्टेक जे कोण आसात, जे लिडर, तांचे इगो क्लॅशीस, मे बी वन थिंग. अदरवायज समथींग आनी कितें तरी वेगळें आसा, ताका लागून हे सगळें जाता. सो हातूंतले खंय इट इज बिकॉज ऑफ इगो क्लॅशीस. That I don't know. They have to manage their egos. But what I see is the outcome. That there was a 39A protest. आणि 2 महिन्या गॅपा भितर हे सगळें जालां. आणि suddenly someone is pulling me in की बाबा तूं अशें केलां. So you are linking this. I am pretty confident that 39A जो आसा, that is creating a disaster in Goa. It is creating disaster in political parties. It is creating a disaster in system. In RJ party also. In every party it is creating. In RJ party also. नाल्यार प्रमोद सावंतान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतली कित्याक कॅन्सल करून उडयली 39A? ही नो दॅट इट इज कमिंग टू हिम, सो ही सायलेंटली कॅन्सल्ड इट. ओके. सो आतां आमी आमची चर्चा थांबयता आसतना म्हाका एक तुका आरजी पार्टी एक सटन एक आपल्या मुखार एक ध्येय धरून ती पयली एनजीओ हे केल्ली, ताचे फाटल्यान ती पार्टी जाली. पयली इश्यू घेताले, आमच्या लोकल इश्यू घेताले, स्पेशली लँड कन्वर्जन्स आनी हे येताले. सो मागीर फाटले म्हाका दिसता 2 वर्सां लँड कन्वर्जन म्हणटे आरजीक खबर आसा काय ना हे कळपाक 39A हो आमचो विरेश बससर मदले काळाक भितर आरजी थंय आसा काय ना, इवन सांकवाळचे हे जाले, सांकवाळचे हेजे व्हडले आंदोलन जालें, ते आरजी दिसली ना. एग्रीड. थंय वेऱ्यान आरजीक त्या बेल्टाक भितर मतां पडिल्ली. थंय दिसूंक ना. सो कितें हाजे फाटल्यान आनी कितें वेगळें आहा? तुमकां जर कितें जालें तें सांगता. हय, कित्याक लागून तें खबर ना, कितें जालें तें सांगता. ते जितले ग्रामपंचायतीन तेंगे भुरगे आसलेले पळय, दे हॅड दिस एक्सेस ऑफ अ न्यूज चॅनल. ते वयताले थंय आपले ट्रायपॉड लायताले, लायव्ह करताले सगळें. एक दीस रातया भितर सगळ्यांक एक्सेस डिलीट करून उडयले, इश्यू घेता तेंगेले. तेन्नाच्यान ठप्प पडले तें ठप्पच. ओके. वाय, व्हॉट इज द मोटिव्ह बिहाइंड दॅट? आय एम नॉट अवेअर. तो कोण हे कंट्रोल करतालो? दॅट खबर ना कोण कोणा काडून उडयले. ना कंट्रोल कोण करतालो ते एक्सेस? हे कोणा कडेन एक्सेस खबर ना, म्हागे एक्सेस खूब पयलीं काडून उडयलो. सो आय एम नॉट अवेअर की कितें जालें, कोणी काडला आनी कितें तें खबर ना. बट रातया भितर सगळ्यांक एक्सेस काडून. सो हातूंत आतां आमी एक हे करया की कन्क्लुजना कडेन येवया की हे सगळे इतले हे जाला, बोवाळ जाता हे आता. इट इज बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशीप वृत्ती मनोज परबाची, हाका लागून ते विचारा न्ही. म्हाका सांग म्हणटा, तुका कितें दिसता? तर तू काय काडून उडयली ताणें? म्हागे सी डिक्टेटरशीप म्हणल्यार कितें? पयलीं एक्सेस काडून उडयलो, मागीर तूं पक्षांतल्यान भायर उडयलो, मागीर सांगलें की तुका 3 वर्सां पयलींच पक्षांतल्यान भायर काडून उडयलो. हय. सो डिसिजन एकलें जाय न्ही, सेक्रेटरीली सायन जाय. मेळोन आसा जालना, ते एकलो चलयना. इट इज अ वॉट यू कॉल इट, ग्रुप म्हणटा न्ही, एक ग्रुप चलयता. तुजी वर्किंग कमिटी आसा, दॅट इज अ कमिटी ऑफ that is committee is doing all that.
तुम्ही एक क्वेश्चन विचारा. कमिटीज ऑफ डिक्टेटर्स काय म्हणतात या दॅट इज द फुल कमिटीज रन करत नाही ते. मागे सांग प्रेसिडेंट सायन सेक्रेटरी याचे त्याचे अप्रुव्हल्स नाका सगळे. इफ यू टॉक एट द प्रोसेस. सो ऑल दिस 2-3 पीपल हु आर सिटिंग देअर ना, दे आर रनिंग दॅट शो. ओके. तुम्ही विचारा नाही एक्सेस कोणी काढून घेतलाय, तुम्ही विचारा त्याका की खंयचे डिसिजन हे घेतलंय ते. आता मीडिया मुखार आन्सर करना हे क्वेश्चन. तुम्ही सीईसी मिटिंग घेतली पार्टी बंद करपाक काय ना, या असं इन्सिडेंट जाल्लो ना, ताका वोट ओपोज पडले त्यांच्या कडेन झगडी केली ना, सगळ्यांनी सपोर्ट केला ना, त्या थोड्या लोकांनी ओपोजय मारलो त्याका. कित्याक सांगा ती मिटिंग जेन्ना आपयले पळय ते ओपोज मारले तेय भुरगे आयिल्ले. ओके. कळ्ळें तुमकां. सो दीस कायंड ऑफ थिंग्स वर देयर. ओके. सो म्हाका आता लास्ट म्हजो क्वेश्चन की आता आरजी एक ध्येय मुखार घेवन वताली ताका लागून फॉर्म जाल्ले. सो अशे परिस्थिती सध्या काय गोंयचे हे चेंज जावून हांवें आनीक वर्स तुम्ही 22च्या पयलीं आनीक 2-3 वर्सां पयलीं एक 20 सुमार जेन्ना जे प्रश्न आशिल्ले ताजे परस वर्स वस प्रश्न सद्याक आसा. सो अशे परिस्थितीक आरजी सारको पक्ष उरपाक जाय काय कितें जावपाक जाय तुजें मतां? I cannot say that. ना ते डिसिजन कितें घेता तें घेवं अशें म्हणना. I cannot say that. I cannot comment on that. Why I cannot comment on it? Tomorrow if Digambar comes and sits in RJ ना, हय मागीर कितें करतो तूं? ना आरजी बरें. आरजी हांव म्हणटा तशें न्ही. आरजी सारको हे घेवन कितें आमचो अशी- हे घेवन मुद्दे घेवन वचपी एक पक्ष जाय काय नाका? पक्ष संघटना त्यांचे सारखे मुद्दे घेवपी जाय. इट कॅन बी पिक्ड अप बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी. There are so many political parties in Goa. They can follow that same strategy which they have followed. It will be very beneficial to Goa, if you ask me. ओके. पूण सद्याची जर तूं त्या हातूंतलोच पार्टींतलोच आशिल्लो म्हणजे जाता तुका सद्याक ज्या तरेन कितें आरजीचे चल्ला हय. त्या पयल्या तुका ते आरजी बंद करप बंद दिसता काय चालू करप तुजें तूं कितें सद्याक जे आसा हे सामकें आरजीनय आतां आरजींतल्या लोकांनी इनफ फॉर इनफ म्हणपाचें इनफ म्हणून बंद करपाचें काय म्हणून दिसता तुका सद्याक जे कितें चालू आसता तुम्ही एक तांकां जर चान्स दिलो जे आसा पळय एक्झिस्टिंग आता मेंबर्स सीईसी मेंबर्स अँड ऑल दिस मेंबर्स, सो यू शुड गिव्ह देम अ चान्स टू रेक्टिफाय. जालें जाल्यार बरें जालें, नाल्यार कितें ऑप्शन? नाल्यार बाकी पॉलिटिकल 4-5 पॉलिटिकल पार्टी आसा तितून एक सोबो. सो एक तूं म्हणटा की गोंयचे आमचे प्रश्न लक्षात घेवन आनी आरजीचो आमचो गाभो लक्षात घेवन हे जे कोण हे आसात आमचे पदाधिकारी आसात ताणें आपल्याक बदलपाक जाय. स्वतः बदला नाल्यार पदाधिकारी बदला. ओके. these are two options there. ओके. एक तर स्वतः चेंज करा, हय, ना जाल्यार तुम्ही तुमचें पोझिशन दुसऱ्या दिया. ओके. दॅट इज द ओनली ऑप्शन. या सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात. मेन म्हणटे एक हे की आदित्य जरी आरजीचो मेंबर आसलो पयलींचो तरी आसतना आदित्य एक एक्टिविस्टय बी आनी सो आदित्याक हांगा आपोवपाचें कारणय आशिल्लें की एक त्रयस्थाच्या भुमिकेंतल्यान थर्ड पर्सनाच्या पर्सपेक्टिव्सांतल्यान तूं ह्या सगळ्या हाजे कडेन कितें कसो पळयत काय म्हण. सो तूं सांगलें तशें आरजी उरपाक जाय म्हणल्यार गोंयचे प्रश्न घेवन लढपी एक संघटना जाय. हय. एनी पॉलिटिकल पार्टी कॅन पिक इट. आनी ती संघटना सारखी चलोवपाक किंवा आरजी सारखे चलोवपाक एक तर ज्या पोझिशनार आहा ताणें आपलो स्वभाव बदलपाक जाय नाल्यार मनीस बदलपाक जाय. इतल्याचेर ही चर्चा थांबयतात. देव बरें करूं. थँक्स. आनीक सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.